नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। सरकारा मुखार उपरासपी प्रश्नाचेर ट्रबल शूटिंग करपाची जबाबदारी भाजपाच्या कोर ग्रुपाचेर। सोपटे सुभाषा आड याचिकेचेर मुख्यमंत्र्याचे हेल्थ स्टेटसाचेर सोमारा सुनावणी। शाळेच्या भुरग्यांक पालकांक खोशेची गजाल, पयली आनी दुसरेच्या भुरग्यांक ना होमवर्क। शाळेच्या बॅगाचेर वजनाचे बंधन, केंद्रान काढलो आदेश। गोमंतक भंडारी समाजाच्या केंद्रीय समितीची वेंचणूक, 15 सुवाती खातीर मतदान। आदले अध्यक्ष अनिल होबळे, अशोक नायक रेसीत। आनी साखळेची वाळवंटी न्हंय वाचोवपाची मोहीम जैतिवंत जावपाचे वाटेर। आयतारा जालें इन्स्पेक्शन, सोमारच्यान न्हंय उस्पतले। न्हंयत कपडे धुवप बंद। गोयचे युती सरकारा मुखार उपरासपी प्रश्नांचेर ट्रबल शूटिंग करपाची जबाबदारी भाजपाच्या कोर ग्रुपाचेर येवन पडल्या। प्रश्न सुटपाची चिंता नात, मात थातूर करून ते विशय फुडें धुकलीत आसात। मोगोन सोपटे आनी सुभाषा आड कोर्टांत घातिल्ली याचिका आनी मुख्यमंत्र्याचो हेल्थ स्टेटस मागपी ट्राजनाची याचिका सोमारा सुनावणेक येवंक शकता। फायली फुडें धुकलपाची परिस्थिती कोर ग्रुपाचेर आयल्या। पर्रीकार दुयेंत पडला तेन्ना सावन गोंय सरकाराचें काम सुशेगाद चल्ला। भाजपाचे निर्णय आतां दिल्लीच्यान जावंक लागल्यात, मात अदीमदीं उपरासपी प्रश्नांक भाजपाच्या कोर ग्रुपाक तोंड दिवचें पडटा। मंत्री रोहन खंवटेन आवाज केल्लो तेन्ना कोर ग्रुपाचे मुखेल वांगडी रोहना कडेन पावले। बाब विनय तेंडुलकर, बाब संजीव देसाई, बाब सदानंद तनावडे, बाब आमचो खोलकार बाब, all these things have had a meeting with me and I think I have already conveyed what the issues are which they have also agreed ki needs to be done. Action I believe has already been initiated with the Chief Secretary calling meeting and trying to initiate the files which have been there. One thing is very clear, we are not asking any illegal thing to happen, but administratively we are asking for things which Goa needs today. मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान मायनिंगाचेर उपाय काडपाक आनी मुख्यमंत्री पदाच्या जबाबदारी वयल्यान 15 डिसेंबर मेरेन डेडलायन दिल्या। ताकाय थंड करपाक भाजपाचो कोर ग्रुप दोनदा गेलो, मातसो थंड राव, दिल्लीच्यान कितें तरी निर्णय जातलो म्हूण ताका कोर ग्रुपान सांगला। मात मोगोची भुमिका अशी, कोर ग्रुप मेळ्ळो तरी मोगोची डेडलायन तशीच, कोर ग्रुपाचेर विसंबून रावपाची मोगोची तयारी ना। दिल्ली सावन निर्णय येता तेन्ना खरें अशें मोगोचें मत। कोर्टान घाल्ली याचिकाय फाटीं घेवपाचें मोगोच्या मनान ना। 11 डिसेंबर उपरांत मोगोचो जातलो निर्णय। मोगोन सोपटे आनी सुभाषा आड घाल्ली याचिका आनी ट्राजनान मुख्यमंत्र्याचो हेल्थ स्टेटस मागपी घाल्ली याचिका सोमारा हायकोर्टान सुनावणेक येवपाक शकता। मुख्यमंत्री पर्रीकार दुयेंत जायत सावन गोंयच्या चडशा प्रश्नांचेर दिल्ली निर्णय जाता। भाजपाची केंद्रीय लिडरशीप 5 राज्याच्या वेंचणुकांनी बिजी उरिल्ल्यान 11 डिसेंबर मेरेन तरी गोंयच्या खंयच्याच प्रश्नाचेर विचार जावप शक्य ना। तो मेरेन गोंयच्या कोर ग्रुपाकूच बाबापुता करून विशय हाताळचे पडटले। व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर। शाळेच्या भुरग्यांक आनी तांच्या पालकां खातीर एक खोशेची गजाल, पयली आनी दुसरेच्या भुरग्यांक आतां होमवर्क आसचो ना। केंद्राच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयान आदेश काढला। तशेंच भुरग्यांक तांच्या शाळेच्या बॅगाचेर वजनाचें बंधन घातला। प्रत्येक राज्यान आपली मार्गदर्शक तत्वां चालीक लावची म्हूण केंद्र सरकारान परिपत्रक काढला। मानव संसाधन विकास मंत्रालयान काढला ते हे परिपत्रक। हाज्या प्रमाणे पयली ते दुसरी शिकपी भुरग्यांक होमवर्क ना। पयली ते दुसरीक फक्त भाशा आनी गणित विशय, तिसरी ते चौथीक भाशा, परिसर आनी गणित विशय, ताच्या भायर आनीक अतिरिक्त विशयाचेर बंधन। तशेंच सरकारान भुरग्यांच्या शाळेच्या बॅगांच्या वजनाचेर मर्यादा घाल्या। पयली ते दुसरी 1.5 किलो, तिसरी ते पांचवी 2 ते 3 किलो, 6वी ते 7वी 4 किलो, 8वी ते 9वी 4.5 किलो आनी 10वीक 5 किलो। गोंय सरकारान आपली मार्गदर्शक तत्वां अजून जाहीर केल्ली ना। सोमारच्यान चडशीं स्कुलां सुरू। सरकाराचो निर्णय ताच्या उपरांत लागू जातलो। आतां भुरग्यांच्या बॅगांचें वजन कमी जावपाचें आसा अशें HRD मिनिस्टरान परिपत्रक काडलां, मात अजून मेरेन गोंय सरकारान तेचेर कांयच निर्णय घेवंक ना। प्रुडंटा खातीर श्रीदत्त केळकर। गोमंतक भंडारी समाजाच्या केंद्रीय समितीची वेंचणूक आयतारा पणजेंत जाली। वेंचणुकेक खंय बरो प्रतिसाद मेळ्ळा। आदले अध्यक्ष अनिल होबळे आनी अशोक नायकान अध्यक्षपदा खातीर आपली नांवां घातल्यात।
15 सुवाती खातीर ही वेंचणूक. ह्या समाजाचे सुमार 4,000 मतदार आसात. राती उसरा मेरेन मतमोजणी चालू उरपाची. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. मंगेशी देवळाक पांय लायल्या शिवाय चडसो ट्युरिस्ट गोंयांतल्यान भायर सरना. मात ह्या देवळांत यो वच करता तांकां बरोच त्रास जाता. धड पार्किंग ना, कांय सुविधा ना. ताचे उपरांत देवळा कडलें जंक्शन म्हणल्यार एक्सिडेंट प्रोन झोन जाला. ह्या जंक्शनाचेर एक्सिडेंट जायत आसता तरीकूय सरकार ओग्गी. पंचायती कडेन ताबो दिना म्हूण आतां लोकां बरोबर पंचूय चाळवल्यात. मंगेशी वाठारांत जो आतां पार्किंग समस्या भरपूर सतयता सद्या लोकांक आनी हांगासर भायले ट्युरिस्ट येयल्या कारणान ट्युरिजमाची जागा आसा पण ट्युरिजमान ती डेवलप करूंक ना. थंय पे पार्किंग करूं येता जावं तसोच गव्हर्मेंटाक रेवेन्यू येवपाक शकता तेज्या कडल्यान. पण दोनूय वटेन एक सायडीन देवस्थानाची जागा आसा थंय तांच्यांनी डेवलप केल्ली ना. की ह्या मंगेशी गांवांत कसलेच साधन सुविधा ना. 30-35 वर्सां पयलीं ह्यो जो मंगेश देवस्थानचो जागो गोवा ट्युरिजमाक घेतलेलो पार्किंग आनी हॉटेल तशेंच सुलभ शौचालय करपा खातीर. पूण तें कांयच करूं ना. थोडेशे ल्हानशे हांगा पार्किंग केल्लें आसा आनी ह्या वाठारांत भरपूर ट्युरिस्ट येता आनी हो तर दिवाळेचो आनी मे म्हयन्यान भरपूर ट्युरिस्ट येयल्या सिजन जाल्लो आसता तेन्ना हांगा खरें म्हटल्यार पार्किंग करपाक जागा ना. जे गाडयो घेवन लोक येता ते मेन रोडार लायता आनी मेन रोड ब्लॉक जाता आनी तेजे पासून लोकांक भरपूर त्रास जाता. 2 वर्सां पयलीं आमी पंचायतीन गोवा ट्युरिजमाक लेटर केल्लें की जी पार्किंग एरिया आसा ती पंचायतीक दिवची आनी पंचायत पार्किंग एरियाचे पयशे घेतले म्हणून. पूण तेजेर कांयच ट्युरिजमाक आमकां रिप्लाय दिल्लें ना. मंगेशी हें जंक्शन ज्या जंक्शनाचेर गेल्या फाटल्या वर्सान कितकेशे एक्सिडेंट जाले आनी ज्या एक्सिडेंटान कितकेशे लोकांक आपलो जीव वगडोवचो पडलो. हे घडटा आसतना आमी ऑथॉरिटीज जे PWD आसा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आसा कितकेशे आमी पंचायती मार्फत आमी तांकां लेटर्स केली करस्पॉन्डन्स केले. हांगा आपोवन तांकां हांगा सायट इन्स्पेक्शन आमी केलें. ग्रामसभेक कितक्या वेळा ह्या विशयाचेर लोकांनी आवाज उठयलो. ग्रामसभेच्या ठरावानुसार आमी तांकां परत ते करस्पॉन्डन्स केले. अशें आसतना पसून आज PWD कडल्यान ह्या डेंजरस जंक्शनाचेर कांयच सोल्युशन आजून पर्यंत काडलें गेल्लें वचना. म्हाका दिसता की आतां जेन्ना लोकूच जेन्ना रस्त्यार देंवतले तेन्ना कितें तरी म्हाका दिसता ह्या गोश्टीचेर एक्शन जातली. आतां पंचान सांगलें हांगासरल्या की मंगेशी हांगासर एक जंक्शन आसा सामकें धोकादायक. ह्या जंक्शनाचेर खुबशे एक्सिडेंट जाल्या. लोकांनी आपलो जीव वगडायला. एक जंक्शनाची कितें तरी सोय करची तोडगो काडचो हेजेर नाजाल्यार लोकांक घेवन रस्त्यार येवचें पडटलें अशी ताणें शिटकावणी दिल्या. फ्रंटा खातीर विवेक प्रभू. फाटल्या 5 वर्सां सावन सुरू आशिल्ली सांखळेची वाळवंटी न्हंय वाचोवपाची मोहीम जैतिवंत थारूंक लागल्या. दिवचलचो मामलेदार WRDचे इंजिनियरांनी आयतारा वाळवंटीचें इन्स्पेक्शन केलें आनी सोमारच्यान वाळवंटी न्हंय उसपूक सुरवात जातली. हे न्हंयचेर थंयचे कांय लोक कपडे धुतात, कोयर उडयतात. ते सामकेच बंद करपाक लागून थंय पुलिसूय नेमतले. वाळवंटी न्हंयत लोक कपडे धुतात, कोयर उडयतात. ताका लागून उदकाचें प्रदूशण जाता. 5 वर्सां सावन हो प्रश्न तडीक लावंक यत्न चल्ला. आयतारा दिवचलचो मामलेदार WRD इंजिनियरांनी वाळवंटीचें इन्स्पेक्शन केलें. तांच्यांनी अक्षरशः काही लोकांनी ऱ्हास करून उडयल्लो आसा. सगळें प्रदूशण पॅक जाल्लें आसा. हेचेर आमी 5 वर्सां पयलीं जलस्रोत मंत्री गोंयचे जे दयानंद मांद्रेकर आशिल्ले तांकां आमी सांगलेलें की पळया हो अशा पद्दतीचो प्रॉब्लेम सांखळे जाता तेन्ना इमिजिएटली कपडे धुवपाचे हेचेर बंदी घालया म्हणून. आनी तांकां आमी पर्यायी जागा दाखयल्लो ज्याच्या वरसून पायऱ्यो बियऱ्यो तयार करून लोकांक जाय जाल्यार बंदारो जाल्या उपरांत तसोच दुसरे कडेन कपडे धुवं न्ही ते सांगलेलें. त्या प्रमाणे तेंच्यांनी प्लान केलो, पयशे सँक्शन केले, सगळे रेडी जाले. फुडें ते खंय गेले म्हाका आमकां कळोंक ना. आमी कितलीशींच वर्सां फॉलोअप करीत रावले पूण कांय जावंक ना. पूण आतां आमी सामके कडक जाल्लेले आसा की खंयच्याच परिस्थितींत वाळवंटीन म्हणटात ते प्रदूशण आमी सहन करचें ना. वाळवंटी जी आसा ही ती आमी एक धार्मीक स्थळ अशें आमी पळयतात. कित्याक थंयसर पांडुरंग रखुमायची पालखी वयता आनी ते पालखीन ते पांडुरंग बी न्हातात तीन खेप म्हणून आमी धार्मीक स्थळ स्वच्छ अशें इतलें दिसता. आयज जर पळयलें जाल्यार नॅशनल जो सर्वे जाल्लो आसा तातूंत अशें कळून येयला की जी वाळवंटी आसा ती आयज
पिवपाचे लायकीचे पाणी ना आणि ते न्हावपाचे लायकीचे पाणी ना. पूण हेच्या फाटले जे कितें कारण आसा ती कारणां हेच्या पयलीं आमी सोदून काडली आनी ती ऑलरेडी पावल्ली सुद्दां आसली, पूण तेजेर कोणीच एक्शन घेवना. आणि आयज जे आता त्यांनी ठराव जे आमी घातलेले आसात आणि ते ठराव मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर आणि चीफ इंजिनियर WRD यांनी सगळ्यांनी मान्य केले आसा. पूण ते फक्त मान्य करून उपयोग ना, जाल्यार तेचेर इम्प्लिमेंटेशन जावप हे अत्यंत म्हत्वाचें आसा. सोमारच्यान वाळवंटी न्हंय उसपूंक सुरवात जातली. वाळवंटी न्हंयचेर लक्ष दवरूंक पुलीस आसतलो. आणि आमकां मामलेदारानूय आयज सांगलेलें आसा की तुमी काळजीच करूं नाका, फाल्यांच्यान पोलीस इम्प्लिमेंट करतले. दुसरें म्हणजे हेचे आमचे वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाचे कर्मचारी किंवा तेंच्यांनी ते कॉन्ट्रॅक्ट दिवन कोणाक तरी धाडटले. फाल्यांच्यान वाळवंटी न्हंयतलो गाळ काडपाक सुरवात जातली. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. बाणावलेचें नांव एका वेबसायटीचेर सेक्स टुरिजमाच्या नांवा खाला पेड्ड्यार जायत आसा म्हूण बोवाळ. बाणावले ग्रामसभेत हो विशय गाजलो. लोकांनी ह्या प्रकाराचो निशेध केलो. तशेंच बाणावलेकारांनी टुरिजम प्लानाचोय विरोध केलो. ग्रामसभेत वेस्टर्न बायपासाचोय विशय आलो. At today's Gram Sabha, we had placed a proposal condemning the website which has promoted sex tourism, and Banauli has been named in it. Besides Banauli, there are a few more coastal villages. We've also, at the same Gram Sabha, opposed the tourism master plan. This tourism and its negative effects is what is being promoted. We urged the Panchayat through our proposal to take a resolution condemning this website, condemning the statements made about religious places also providing call girls, all these escorts facilities. But to utter shock, the Sarpanch, being a lady Sarpanch, could have taken lead in this, has sent me a letter that they cannot discuss this, which it will call for undue attention. I feel that since we have been denied our right to propose a very clear and fair proposal, we will take this matter up with the authorities, with the director, besides also following up with the authorities of the government, the tourism, the collector, and even to the president, because this maligns the name of household women, of households from Banauli, college students. I wouldn't want to state the statements made in this website. I feel ashamed to even say it. But in the interest of the generations of our future, of the women of Banauli, the children of Banauli, we will work towards stopping this website. The Gram Sabha of Banauli have deliberated on the status of the Western Bypass. The people are very unhappy with the attitude of the government, and they have advised the Panchayat to pursue legal options to ensure that the Western Bypass is built on stilts so as to avoid the ecological damage to the surroundings. The Panchayat, the Gram Sabha members has also objected to the insertion of section 16B to the Goa TCP Act. It is nothing but a ploy to convert the orchard lands for the benefit of the builder community. If by this section, insertion of this section, Goa will be only a concrete jungle, and the remaining trees like mango trees, cashew trees, jackfruit trees, whatever remain in another, they will be no more and will lose our identity. सांगे तालुका बुद्धिबळ संघटनेची गोवा बुद्धिबळ संघटनेच्या जोडपालवान ऑल गोवा ओपन रॅपीड चेस टुर्नामेंट जालो. सांग्यार जाल्ले सर्तीचे इनामां भेटोवपाचे सुवाळ्याक खासदार नरेन सावयकार, वीज मंत्री आनी कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल आशिल्ले. सर्तीत 144 भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो. And as well as with him, Subhash has been quite active in organizing this kind of games. In more particularly like a remote area like Sangen. I on my personal behalf congratulate Nilesh for having organizing one of the best chess tournaments, international chess tournaments in Goa. As well as I congratulate Subhash. Chess is a game which is very good. And we have to improve on chess. When we say improve on chess, means automatically our brain also improves. Because the moment we try to concentrate on our board and we try to make movement,
means we develop our brain so that our concentration power increases. And to me, at a young age, when you are coming the game, it is good to see you and the parents encouraging them, because this is the age which they have to be encouraged. And this is the right age for them. The talent in chess, along with talent of brain, and the talent and potential what is there among them is developed. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.